सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसयो. माय मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची बेटीक. आयची मिसाची भेट आमी बेटीतां सोंपून गेल्ल्या सांतान पास्काल ग्राव हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे बेटीन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता इजाबेला कॉस्ता, एलरॉय पेरेरा, पिएदाद कुलासो. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे बेटीन आयज मागुया. आयज आमच्या भावार्थाची 400 वर्सां ह्या येद्या व्हडल्या देण्यांची आयज आमी संपादनी करता. देवाक आर्गां दिवया, दिन वाचुया, कित्याक आमकां येद्या व्हडले देणे देवान फावो केला. आनीक ह्या देणे आमी घेता आसतना आमचेर सगल्यांचेर, आमचे फिरगोजेचेर, फिरगोजकारांचेर, आमचे फिरगोजीन रावतल्या सगळे तरेच्या लोकांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या शेतां भाटांचेर, आमच्या झाडां पेडांचेर, तशेंच सगळीं जें आमचें दायज आसा, चिखलेचें दायज, ह्या दायजाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी. बो करून आमच्या गांवांत जीं कोण बरीं नात, देवाच्या पेकोवणेक रावतात, तांकां देवान हात लावंक मागुया. जीं कोण वेगवेगळे तरेन वावर करतात आमच्या भारतांत, तशेंच भारताच्या भायर परदेसांत आसात तांचे पासत आनी हेर सगळ्यां पासत आमी मागुया. हे इगोर्जीन येवन गेल्यात ते सगळ्या पादविकारां पासत आनी हेर पाद्री पासत मागुया. आमच्या फिरगोजेन जो बरो वावर चलता, जावं एड्युकेशनाचो, जावं भावार्थाचो, वेगवेगळ्यो संस्था ज्यो आमच्यो आसात, क्रिश्चन ब्रदर्स, पालोटी फादर्स, तशेंच आमच्यो सिस्टर्स, सगल्यांचेर तांच्याय वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. 400 वर्सांचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमी भावार्थाचीं पावलां क्रिस्ती भावार्थान मारीत आयल्या. आनी हीच संपादनी आयज करता आसतना, देवाक आर्गां दिता आसतना, आमचो हो भावार्थ जियेता आसतना आमी जायते पावटी उणें पडल्या, जायते पावटी आमी असोक्त पडल्या. आमच्या सगळ्या ह्या असोक्तायांची देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करता, प्रार्थना मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, कोश्टा अडचणीक सांपडलेल्या
तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकताय. तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगल्या वायटांतली सुटून सदांच संतोसान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. घेवन पावलून रोमकारान बरयलेले चिटी वेल्लें वाचप. बाबा भयणीनो, समृद्धी वरवीं आनी प्रवाद्यां वरवीं कुडीत जाल्लें तें देवाचें प्रामाणीकपण आतां समृद्धी वरवीं उजवाडा आयलें. आनी हें देवाचें प्रामाणीकपण कसलीच अंतर करिनासतना जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थान विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक पावता. खरेंच सगळीं पातकी जाल्यांत आनी सगल्यांक देवाचे मोहिमेचें दर्शन अंतरलां. पूण ताच्या फुंक्याच्या देण्याक लागून क्रिस्ता जेजू सवे मेळटा त्या तारणा उद्देशीं तीं प्रमाणीक जातात. देवान ताका आपलें रगत वारून भावार्थ धरतल्यांक पातकां काडटली बोली जावंक नेमला. पळयात, पयलीं आदल्या काळार देवान सोंसणीकाय धरून पातकांक कास्त लावंक ना. आनी आतांच्याय काळार आपूण प्रमाणीक म्हूण आनी जेजूचेर भावार्थ दवरतात तांकां आपूण प्रमाणीक करता म्हूण देव उक्ती दाखयता. हे भाशेन देव आपलें प्रामाणीकपण परगट करता. म्हणटच बडाय दाखोवंक आमकां खंय जागो आसा? जागो नाच. खंयचेय समर्थीक लागून ना. कायदे पाडूंक लायता ते समर्थीक लागून न्हय, पूण भावार्थ धरूंक लायता ते समर्थीक लागून. कित्याक समर्थीचे कायदे पाडूंक न्हय, पूण भावार्था उद्देशीं मनीस प्रमाणीक जाता म्हूण आमी खात्रेन जाणां. देव जुदेवांचोच देव तर विदेशांचोय न्हय, तो विदेशांचोय तो देव म्हूण दुबाव ना. कित्याक देव एकूच. तोच सुनोत केल्ल्यांक तांकां भावार्थाक लागून प्रमाणीक करता. तशेंच सुनोत करूंक ना तांकांय ताच्या भावार्था उद्देशीं प्रमाणीक करता. देवाचें उतर रे. जबाब. सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूट. परतून म्हणुया. सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूट. खोल खोल खणान पडलां तुका उलो मारता. तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब. सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूट. आमच्या गुन्यांवांचो तुवें जर ताव घेतलो तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो. पूण पातकाक पक्षणें मेळटा तुजे सवें म्हूण सर्वेस्परा आमी बसतांव तुका. जबाब. सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूट. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसां. ताच्या उतरार पातयेवन आत्मो म्हजो रावता. विस्वास आपलो धरून राखणो फातोंडीचेर. आमचो विस्वास सगलो परम इश्वराचेर. जबाब. सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूट. उडगार.
सुई सुई. सोमी म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सुई सुई. सुई सुई. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें प्रवाद्यांचे फोंड बांदतात तुमी, पूण तुमच्याच पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले. तुमचें कोटा तांणी तांचो जीव काडलो आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. म्हणटच तुमच्या पुर्वजांची कर्तुबां तुमी मंजूर करतात म्हूण तुमी सारकीच गोवाय दितात. त्या पासत देवाचे धर्मशास्त्र्यानू तुमचें कोटा जाणवायेची चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सरले नात आनी सरतलीं आसलीं तांकांय भितर सरूंक दिलें ना. ताणें हें सगलें तांकां म्हणल्या उपरांत फारिजेव आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताच्या पाळांक लागले आनी ताका सोबार प्रश्न घालून तोंडाक तोंड जालें. ते ताका फास मांडून ताच्या तोंडांतलें कितेंय सांपडावन ताचेर बोगलांड घालूंक सोदताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवाचें प्रमाणीकपण. देवाचें प्रमाणीकपण भाव भयणीनो आयज देवाच्या उतरान आमी आयकता तशें समृतींतल्यान आमकां फावो जालां आनी प्रवाद्यां वरवीं आमकां फावो जालां. आनी हें देवाचें प्रमाणीकपण आयज आमचें सवें जरी तर आसा जाल्यार तें सगलें सवें म्हणजे कसलीच अंतर करिनासतना सगल्या लोकांक दिल्लें आसा. आमच्या 400 वर्सांच्या समरमणीच्या संदर्भान आमी जरी तर चिंतलें जाल्यार आमकांय देवाचें प्रमाणीकपण दिलां. आनी हे 400 वर्सां आमी जियोनूच आयल्या. आमच्या पुर्वजांनी भावार्थ मानून घेतलेलो आनी हो भावार्थ जियेता आसतना सगल्यांक बाराबर घेवन एके भाशेन मुखार चलूंक ताणें प्रयत्न केल्लो. आनी आयज जेन्ना 400 वर्सां भरतात आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची ह्या आमच्या चिखलेच्या गांवांत, तेन्ना आमी जेन्ना जियेता आमी क्रिस्ती भावार्थी आमच्या समुदायांनी जियेता एक बाराबर. आमचे कुटुंब आसात बाराबर जियेतात. तशेंच आमचे हे कुटुंब आनी आमच्यो ह्यो क्रिस्ती समुदायो बेश्ट्यो आपुणूच कुशीन नात, पूण दुसऱ्या बाराबर ह्या आख्या समाजान आसात. आनी देवाचें प्रमाणीकपण घेतलेले जायते दुसऱ्या धर्माचेय मनीस आमकां दिश्टी पडटात जाणी मानून घेतला, पूण घडये धर्म वेगळो आसा. आनी जें प्रमाणीकपण देवान आमकां दिलां तें सदांच सांबाळूंक आमकां व्हडलें हातयार म्हणल्यार आमचो भावार्थ, क्रिस्ती भावार्थ. आनी भावार्थ तुमकां साल्वार करतलो. कायदे आमकां दिल्ले आसात, समर्थ आमकां दिल्ली आसा, पूण ही समर्थ आमी पाळटात ह्या कारणाक लागून न्हय, पूण देवाचेर आमी जो भावार्थ विस्वास दवरला आनी जें देणें भावार्थाचें देणें आमकां देवान दिलां त्या देण्याक लागून आमकां चडवण मेळटली. ह्याच्या पयल्या वाचपान आमकां बरे भाशेन भाग्योन पावल रोमकारांक चीट बरोवन सांगता. हें सगळें आमकां मेळना तेन्ना. हीं 400 वर्सां आमच्या भावार्थाची आमी आतां मनयता तेन्ना आयज आमी गणगणान हो दीस मनयतले. आनी हाचे मुखारूय घडये आमी म्हणटले आमी 400 वर्सांच्या भावार्थाची आमची फिरगोज चिखलेची 400 वर्सांचो आमचो भावार्थ अभिमानान आमच्यान आयज म्हणूंक जाता. पूण हें म्हणटा आसतना आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां तशें जेजू आमकां कितें म्हणटलो. हीं उतरां कोटा तुमचें आयज आमकां यादनिकांक पादवीगार आनी हे दुसरे जे हे फिरगोजीन वावर करून वेतात, आमचे वडील जे आसात धर्माचे वडील, तांकां आयज जेजू म्हणटलो काय तुमचें कोटा.
आयज आमची पोरजां आसा आनी आमची पोरजां वाडत आसा. हे परचेक आयज जेजू म्हणटलो काय तुमचें कोटा. आयज जायतो लोक आसा आमचे क्रिस्ती भावार्थी पयले सुवातेर आसात आनी हे देणे आमकां मेळ्ळां. भोव करून आमचे गोंयचे पवित्र सभेक जायतीं देणी मेळ्ळ्या. दुसऱ्या राज्यांनी जरी तर वसत जाल्यार ज्यो सवलती आनी जीं बरेपणां जीं देणी आमकां मेळ्ळिल्लीं आसा तीं दुसऱ्यांक नात. थोड्या जाणांक जायते कश्ट त्रास पडटात, दुमाडे पडटात. जाल्यार हे सगळें देणें जें आमकां देवान आपणाच्या खुशालकायेन आपल्या उदारपणान दिलां तें मानून घेता आमी, तें जियेता आमी दिसाच्या दिसाक, काय आमचे लागीं आयज वेगवेगळे तरेचीं निबां आसात. आयज आमकां जण एकल्याक आमचीच फिलॉसॉफी जायते पावटी आसा. जे भाशेन जेजू लागीं हे फारिजेव धर्मशास्त्री वाद विवाद करताले, आयज आमच्या वडिलां लागीं जावं आमच्या धर्मीक वडिलां लागीं वो आमचे फुडारी जे विचून काडलेले आसात वेगवेगळ्या संस्थांचे, आमच्या समुदायाचे, तांचे लागीं आमचें उलोवप, आमचें पाचारप कशें. जी क्रिस्ती शिकोवण जी आमकां दिल्ली आसा ती मानून घेता आमी, त्या प्रमाणे चलता. जरी तर आमी त्या शिकोवणे प्रमाणे चलता जाल्यार हो आशिर्वाद आमकां दिल्लो आसा. भावार्था वरवीं आमकां ही आमची पावलां घट केल्लीं आसात. पूण कांय कारणांक लागून आमी जरी तर उणी पडटा जाल्यार हो वेळ बकरून हो आयचो दीस आमकां एक सयेक जाणां जावपाक आमी परतून देवाशी येवंक जाय, परतून देवाचे समर्थीन येवंक जाय, परतून आमी ह्या भावार्थान क्रिस्ती भावार्थान घट जावंक जाय. आमचो भावार्थ जिवप एक बेश्टें शेळमोळें जिवीत जाल्लें आसा. क्रिस्तांव म्हण क्रिस्तांवां जाल्यार जाग्यार घालपाक ही समरमणी आमकां आदार जावं. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. सगळीं वेगवेगळीं भावार्थाचीं देणी आमकां देवान दिल्यांत आयज पासून. भोव करून हें गेल्लें आख्खें वर्स आमी जुबिली इयर म्हूण मनयलां. ह्या आख्ख्या जुबिली वर्सान समुदायाचो वावर, समुदायाच्यो एक्टिविटीज, तशेंच आमची भावार्थाची दिवटी आमी पेटयल्या. आख्खें वर्सभर एक एक फामिलीन येवन ही दिवटी मुखार व्हेल्या, खुणायला की हो भावार्थ आमी मुखार व्हरत रावपाक जाय. आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू ज्यो आमी केल्यात, अणभवल्यात, दुसऱ्यांक दिल्यात ह्या जुबिली वर्साच्या नांवान, तातूंत देवाक आर्गां दिवया. आनी आमचें फुडलें जिवीत आतां आमी नेटान आनीक मिसावांक खान मारून मुखार वचूंक हे भेटवणेन आमचेंच जिवीत, आमचें कुटुंब, आमचे समुदाय आनी आमचो आख्खो गांव आमी क्रिस्ती भावार्थी तशेंच हेर दुसरी भावार्थी आमच्या बराबरची येतात तांकांय घेवन ह्या भेटवणेन उबारुया. दानादयाच्या वेळार आमी गायन घेवया C25 पेज नंबर 39. C25. बाबा नामचे लागी दिवो तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुझी भुरगी आकी प्रीतो तुझ्या उदाहरणांत मृत्यूमेन दिलान मनशाच्या वावरांत जिवितात संसारांतली सोरवाव सोसणी मोगाल बापा घे तूं मानून तुझ्या उदाहरणांत आमकां लायतो दाखाचो सर तुका भेटयता. दाखोवन दिला मनशाच्या वावरांत आमकां पिवण म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भुमीत सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं.
बापा, व्हडा मोगान आमकां मरणांतली आनी सर्व वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सर्व वायट विघ्नांतली तुवें आमकां निवारली देखून तुका दिनवासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोनवाळेन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमचे दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी व्हडवी बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गीत तुका चोय चोय. सर्वेस्पराची नांवीं येतात आचोय. उंच सर्गीत तुका चोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू, तुझें मरण आमी समोरता. तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले. तुजे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्योन बापा. फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा सिमियांव, आमच्या आदारी गोंडी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गती मेल्ल्या समेस्तांक जे पडजोडीत मुखामळपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. अंकवा मरी देवाची माई सांगाती भाग्योन जुजय जपती, भाग्योन दोत्ता, भाग्योन जेवाज आनी सूर्य काडी तुका मानुल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दी. ताची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुभागी आमी
आयज ह्या दिसाक हे इगोर्जेन आमी उबी आसूं. आयज ह्या दिसाक हे इगोर्जेन ही मिसाची भेटूंक आमी सगळीं सुभागी. देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया. आमकां हें भाग फावो जालें देखून. आनी आयची आमची समरमणी आमी खुशी मनान आनी खुशालकायेन देवाक दिनवासून करून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे इश्कुल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेल्ये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेल्ये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेल्ये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक बोल. आमकां ताचो खुरीस ताचे पुनर्जीवी जेजूक मेळून ताची सोबीत रिगून रावूं म्हाका फावले. सर्वांवनच व्हडलो आधार सगळ्या वनेच उत्तम देणे. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीकपण. आमकां ताचो खुरीस ताचे पुनर्जीवी. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीकपण. आमकां ताचो खुरीस ताचे पुनर्जीवी.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बळ दिवन घट करताय. ताचे वरवीं आमचोय सासणाच्या सुखाचो बरवासो निरंतरी वाडोय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सांजे 5 वाजता आमची समोरमणी सुरू जाता. बिस्प साहेब फिलिप नेरी कार्डिनल फेरांव आमचे मदें आयज हाजीर आसतलो. तर सगळीं आमी बरे भाशेन आमची मांडावळ करूंक एकामेकाक आदार दिवया. आमची मोटोरां जी आसात, आमचे वॉलंटियर्स जे भाशेन दाखयतात ते भाशेन सगल्यांनी दवरची. जाता जाल्यार आनी जाता ते भाशेन मोटोरां घेयनासतना येवची. लागीं आसात तांणी भोव करून चलोन येयल्यार अदीक बरें जातलें. ही मांडावळ आमी बरे भाशेन सांबाळपाक एकामेकाक कळोवचें. जाता ते भाशेन मोटोरां उणी हाडूंक एकामेकाक कारपूल घेवन तुमी येवंक हे भाशेन मांडावळ करूंकूय सोंपेपणां जातलीं. उरलेली तयारी जी आसा ती करूंक आयज तुमचें हातबोट तुमी घालूंक मुखार सरचें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया. F3 पेज नंबर 86. F3. देव आमकां जाय, देवाक चड मानता, भावार्थ सोता सोत मानता, भावाक उरदायज देणे क्रिस्ताचे संवसारान आमकां दवरलोले. आमी क्रिस्तांवची दिवंक तयार, भावार्थ आमकां देव बापाचो मोगाल बापूय, देव